मगो भाजपाची युती केंद्राच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांच्या हजेरीत झाली। त्यावेळार केल्ल्या युतीचो धर्म मगोन अजूनही पाळला। सीट शेअरिंगा संदर्भात योग्य वेळार योग्य निर्णय घेतले। सद्याक फोंड्या मगो पक्षाचे कार्यालय उघडटले म्हूण मंत्री ढवळीकर उलयल्यात। आनी डेस्को खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू। युती ही माननीय होम मिनिस्टर आमचो अमित शाह आणि आमचे जे प्रायम मिनिस्टर आणि त्या वेळावयले भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष यांनी केल्ली युती आणि ह्या युतीक पाठिंबो दिल्लो आमकां आमच्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री जे आसा ते स्वता जी उलोवणी करता आसतना ते स्वता आमचे बरोबर आशिल्ले आणि तांच्या शब्दाक मान दवरून आमी अशें थारायलां की युतीक कंटिन्यू उरतले आणि त्या शब्दाचो मान तेही दवरतले अशें म्हाका दिसता। सो कितले सिट्स तुम्ही काय डिस्कशन ना, हे डिस्कशन सर्वे कंप्लीट झाल्यानंतर कॅन्डिडेट विनिंग कोण असतो त्याप्रमाणे। सो लेटेस्ट कितें आतां तुमचें डिस्कशन जालां तांचे कडेन? हांवें कोणा कडेनूच कसलेंच डिस्कशन ह्या विशयी करूं ना। आमी जें डिस्कशन केल्लें तें सुरवातीच्या काळांत जें कितें सांगिल्लें तें आज पसून दोनूय सायडीन आज पर्यंत इम्प्लिमेंट जालां आणि इम्प्लिमेंट जातलें। सिटाच्या संदर्भात कांयच जाना, पूण योग्य वेळार योग्य निर्णय मगो पक्ष घेतलो, भारतीय जनता पक्ष घेतलो। कोणी एमजीचें ऑफीस ओपन केलें? हय, डेफिनेटली एमजीचें ऑफीस अदीक म्हयनो आशिल्ल्या कारणान थोडो डिले जाला। काही गोष्टी लोकांनी कालूच मागल्या की आमचे जी मेडिकल व्हॅन आसा ती बेगिनात बेगीन चालू करची, ते सगळें आमी इमिडिएट चालू करता। अदीक म्हयनो आसा आसतना पूण ऑफिसाची जी गोश्ट आसा ती आमी अदीक म्हयनो कंप्लीट जाल्या बरोबर दुसरे किंवा तिसरे दिसा आमचे ऑफिस थंय येतलें, कारण पारंपारीक तो जो मतदारसंघ आसा तो मगो पक्षाचो आसा पयलीं पासून। आनी युथांक बी तुमी आतां प्राधान्य दितले? आतां येणाऱ्या इलेक्शनाक युथांक प्राधान्य दितले तुमच्या? पळय, लिडर तयार केले। मगो पक्ष 17 वर्सां कार्यान्वीत आशिल्लो आनी त्या नंतर जे लिडर केले ते मुख्यमंत्री जाले। आज गोंयचे जे मुख्यमंत्री जाले ते मॅक्झिमम मगो पक्षान तयार केल्ले लिडरांच्या माध्यमांतल्यान। रवी नायक असो, प्रताप सिंग रावजी राणी असो, हे सगळे ताणी केले। दयानंद नार्वेकर आसून तो मुख्यमंत्री जालो, हे सगळे मगो पक्षान तयार केल्ल्या। मागीर ते ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षान वचून जाले, तेजेर हांव कांय उलयना, ते तांचें आसा। पूण मगो पक्षान जें काम केलां पळय ताका तोड ना। फॉर एग्जाम्पल हांगा जे बसल्या पळय हिंगा ते कितलींशींच घरां मुणकार एक्ट सकयल येता आणि त्या वेळार जर आमी मुणकार एक्ट करूं नाशिल्लो जाल्यार आमकां भरपूर त्रास जातले आशिल्ले गोंयकारांक, ह्या मातयेंतले मनशाक। हें सामकें सत्य आसा।